नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management Nuvei Goa. Admissions open. 400 सरकारी बिल्डिंगाचेर सोलर पॅनल बसोवन वीज निर्मितीचो NRE प्लान पावसाक लागून कळाव वापरून उरिल्ली वीज वतली वीज खात्याचे ग्रिडा मराठी शाळा बंद पडपाक पालक जबाबदार शिक्षकांनी भुरग्यांक मारपा विशीं घडणुकाचेर मुख्यमंत्र्यान व्हर्च्युअल संवादांत उक्तायलो हुस्को पिसुल्ले कुंभारखंड 1.5 किल गांजा सयत थळाव्या भुरग्याक धरलो सुत्रां सांगतात वास्को मडगांव सावन तरणाटे येतात ड्रग्स ओडूंक आळाबंदाक पुलीस गस्त फेल पेडणे परसकडे पंचायती लागसार बिबट्याची सुण्याचेर झडप सुण्याक बांदिल्लो म्हूण व्हरूंक शकलो ना सुणो जखमी मात साल्वार मांद्रेच्या हनुमान देवळांत चोरपी विनोद पाटेकार जामिनार सुटून परत भितर जामीन मेळटनाच साक्षीदारांक मारबडय धमकावंक सुरू लोक मागता हद्दपारी सोमारा सावन चोडण रायबंदर रुटार रोरो फेरी सुरू 7 मिनटांचो प्रवास 15 मोटारी 40 टू व्हिलरी 100 प्रवाशांची फेरीची तांक फोंडें नुस्त्या मार्केटाची हालत आदलो नगराध्यक्ष विश्वनाथ दळवीन केली पळोवणी मार्केटांत नजर मारीत थंय बुरशेपणां गिरायकां नुस्तेकार हैराण चार 100 सरकारी बिल्डिंगांचेर सोलर पॅनल बसोवन वीज तयार करपाचो NRE प्लान कंत्राट दिला पावसाक लागून कळाव हॉस्पिटल पुलीस स्टेशन फायर सर्विसी सारकेल्यो बिल्डिंगो प्लानार आसात जाय तितली वीज वापरून उरता ती खात्याच्या ग्रिडाक दितले म्हूण NRE संचालक सांगता गोंयांतल्या सुमार 400 सरकारी बिल्डिंगांचेर सोलर पॅनल्स बसोवपाची तयारी चल्ल्या फुडल्या म्हयन्या मेरेन हाचेर कामूय सुरू जातले म्हूण NRE संचालक सोहन उस्कयकार उलयलो बिल्डिंगांच्या लिस्टान GMCची नोंदणी जाल्ली आसा ऑलरेडी आमी 383 नंबर्स ऑफ गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आयडेंटिफाय केल्ल्यो आसा आनी एक एजन्सी आहा महाराष्ट्र गव्हर्मेंटाची महाप्रीत म्हणून तांकां ऑलरेडी टेंडर दिल्लो आसा ह्या सगळ्या बिल्डिंग्साचेर सोलर पॅनल्स बसोवपाक आनी ह्या टेंडरची खासियत म्हटल्यार जो सगळो कॉस्ट आसा तो महाप्रीत बेर करतलो आनी ते आपल्या स्वताच्या कॉस्टान ह्या सगळ्या गव्हर्मेंट बिल्डिंग्साचेर सोलर पॅनल्स बसयतले जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट जाता ती सगळ्यात पयली त्या डिपार्टमेंटाक मेळटली आनी जी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी उरता ती ऑन ग्रीड ते परत महाप्रीत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सप्लाय करतो 383 बिल्डिंग्स गव्हर्मेंटाच्यो आयडेंटिफाय केल्या त्यो फिजिबिलिटी पयली चॅक केल्या कित्याक सगळ्या बिल्डिंग्साचेर सोलर रूफटॉप्स बसोवपाक शक्य जायना तर पयली फिजिबिलिटी करूनच आमी ह्यो 383 बिल्डिंग्स आयडेंटिफाय केल्ल्यो आसा चडश्यो म्युनिसिपल मार्केट्सान आसा मागीर FDA बिल्डिंग्स आसा तेच्या भायर हेल्थ सेंटर्स आसा GMC इन्क्लूड आसा प्लस मार्केट कॉम्प्लेक्स जे आसा पणजे ते इन्क्लूड आसा ऑलरेडी कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा आनी ह्याक नेक्स्ट मंथ म्हटल्यार हो प्रोसेस स्टार्ट जातलो पण सद्या पावस पडल्या कारणान मातशी डिफिकल्टी येता जसो पावस सोंपता तेज्या प्रमाणे इन्स्टॉलेशन सुरवात जातली प्रुडंटा खातीर शिरीश कुंकोळेकार मूल्यवर्धन शिक्षणाच्या मळार फाटली 5-6 वर्सां जाली बरीच सुदारणा दिसता बदल विद्यार्थी आनी शिक्षकां मदीं दिसपाक लागला हांसत खेळत शिकयलें जाल्यार भुरगीं बरी शिकतात मुख्यमंत्री शिक्षक विद्यार्थ्यां कडेन व्हर्च्युअल संवादांत उलयलो शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांक मारबडय करपाच्या प्रकारां विशीं ताणें हुस्को उक्तायलो फाटल्या 6 वर्साच्या कार्यकाळात जेन्ना आमी पळयता तेन्ना आमकां दिसून आयलां की खूब मोठ्या प्रमाणांतलो बदल हो टिचर्सांनी खूब मोठ्या प्रमाणांतलो बदल हो भुरग्यांच्या मदीं आमकां दिसून आयला म्हणून सगळ्यात पयली हांव एड्युकेशन डेव्हलपमेंट
डिपार्टमेंटाच्या वतीन शांतीलाल मुत्ता आणि त्यांच्या सगळ्या टिचर्स कावन्सिलर्स हांचे हांव खूब खूब अभिनंदन करता. सगळ्यात पयलीं तांच्यांनी हो कार्यक्रम गोंयांत सुरवात केलो आनी गोंयांतल्यान एक बऱ्या पद्दतीचो रिजल्ट मेळोंक लागल्या उपरांत तांच्यांनी उरलेल्या राज्यांनी हो कार्यक्रम करपाक सुरवात केला. आमची रीच जी आसा जी आमी जवळपास 80,000 भुरग्यांच्या पर्यंत पावले. 983 गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंट एडेड टिचरां पर्यंत आमी हो कार्यक्रम पावोवपाक शकले आनी जवळपास 450 मिडल स्कूल ही जी आसा हांच्या पर्यंत आमी पावले. अरावंड 2,700 टिचर्स हातूंतल्यान आमी ट्रेन केले आनी ताकाच लागून आज आमी पळयता की वर्च्युअली तुमी सगळे जाण जॉयन जाल्या. खंयच्या एखाद्या दुसऱ्या जर एडेड स्कुलान सुरूय नासत जाल्यार तुमी डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशनाक किंवा तुमच्या ADIक कॉन्टॅक्ट करचो की जेणे करून मूल्यवर्धनचो कार्यक्रम जो आसा हो तुमच्याय हायस्कुलांत सुरू करतले. खरें NEP 2020 ज्यो गजाली सांगल्या त्यो गजाली आमी पयलींच आमच्या हातूंतल्यान सुरवात केल्या. म्हाका केन्ना केन्ना वायट दिसता की एखाद्या टिचराचेर पुलीस कंप्लेन जाता खंय तरी भुरग्यांक एखाद्या दुसऱ्या मारला म्हणून. कारण आतांच्या हातूंतल्यान भुरग्यांक मारप हो पर्याय न्ही. भुरग्याक आमी मोगान लाडान किंवा भुरग्याक समजून सांगून खूब बऱ्या पद्दतीन शिकोव येता. प्राथमीक मराठी शाळा सरकारान स्वता बंद करूंक ना. पालकांनी भुरग्यांक मराठी शाळांनी घालप बंद केलें म्हूण शाळा बंद पडल्यो म्हूण मुख्यमंत्री उलयलो. खूब जाण म्हणटा की स्कुलांतले भुरगे म्हणजे आमी गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुलां बंद केली. आमी बंद करूंक ना. हांव परत एकदां सांगता, इट इज ड्यू टू म्हणजे स्कुलांतल्या पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक सिटी शहरांतल्या शाळेंत घालपाक शकले किंवा एडेड हायस्कुलांत घालपाक शकले म्हणून थंयसर भुरग्यांची संख्या कमी जाली म्हणून ती शाळा बंद जाल्या. सरकाराक स्वताहून खंयचीच शाळा बंद करपाची ना. आमी हय चडांत चड आमी मर्जींग केलां म्हणजेच एखाद्यो 2 शाळा जर लागीं आसत जाल्यार तितूंतली एक शाळा सर्वायव करची. ते शाळेंत 2 टिचर 3 टिचर दिवचे हाच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. आमी ताका ट्रान्सपोर्टेशन दिलां. म्हणून बरेचशे जाण जे आमचेर आरोप करता की मराठी प्रायमरी शाळा आमी बंद केल्या तर आमी मराठी प्रायमरी शाळा बंद करूंक ना. आमी मॅक्झिमम शाळा ह्यो रिपेर केल्या, रिनोवेट केल्या, नवीन बांदल्या. 70 सारखेल्या गांवांनी ड्रग्स माफियान भुरग्यांक ट्रॅप केल्यात. रातीं पिसुल्ल्या कुंभारखंड रेड मारून पुलिसांनी अभय गांवकार म्हणटा ताका सुमार 1.5 किल गांजा सयत धरलो. तो खंय डिलिव्हरी करूंक गेल्लो. मडगांव वास्को सावन खंय पिसुल्ल्या ड्रग्सांक येतात. पोलिसींग फेल. ड्रग्साक लागून आमच्या गोंय राज्यात जायते फावटी आमच्या गोंय राज्याचें नांव वयर आयलां. आमी पयलीं चिंतताले की आमकां किनारपट्टीन खंय ना खंय तरी न्यूज आमकां आयकपाक येतली की ड्रग्स विकतात, थंयसर फॉरेनर्स बीन कोण कोण आसात ते अट्रॅक्ट जातात त्या ड्रग्साक लागून. पण आयज हो जो ड्रग्स आहा तो किनारपट्टी पुरतो मर्यादीत उरलो ना तर तो 70 तालुक्यांत पावल्लो आसा आनी 70च्या गांवांनी पावल्लो आसा. आणि ह्याच गजालीक लागून काल वाळपय पुलिसांनी एक ग्रेड कंडक्ट केली आणि कुमारखंड पिसुल्ले हांगासून एका भुरग्याक तेंच्यांनी उखल्लो आणि त्या भुरग्या कडेन 1.5 किलोचो गांजा मेळ्ळलो आसा. अशें आमकां आयकपाक येता की पयलीं आमी चिंतताले की भुरगे किंवा यूथ जे आसा ते किनारपट्टीन ड्रग्स घेवपाक वयताले. पण आयज वेगळें चित्र आमकां पळोवपाक मेळटा की ड्रग्स पेडलर जे आहा ते 70 तयार जाल्ले आसा आणि वास्कोचे किंवा मडगांवचे भुरगे जे आसा ते 70 ड्रग्स ओडपाक येता अशें म्हणून कळयलें आसा. हो जो भुरगो आसा तो वाडा कडेन होंडा 70 हांगासर रावपी भुरगो आनी तेजें नांव आसा अभय गांवकर आणि त्या भुरग्याक पोलिसांनी ताब्यात घेतलो आसा आणि फुडली ती चौकशी चालू आसा. आमकां अशें आयकपाक येता की हो जो भुरगो आसा तो एक कसलें ल्हानशें घर आसा, एक हट टायप आसा, थंयसर तो ड्रग्स खंय पॅक करतालो आणि तेजे कडल्यान विकते घेवपाक भायल्यान भुरगे येताले. सो काल ही वाळपय पुलिसांनी कारवाई करून तेजे कडले 1.5 किलो तो गांजा आसा तो जप्त केल्लो आसा आणि स्पॉटार व्हरून तेजो पंचनामा करून सगळी फुडली आतां जी चौकशी आसा ती सुरू आसा. 70 स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. पेडण्या पोरसकडे पंचायती कडेन बिबट्यान पोसक्या सुण्याचेर झडप घाली. CCTV फुटेजेर बिबटो दिसता. सुण्याक बांदून दवरिल्लो म्हणून बिबट्याक तितलोसो ताका उखलूंक मेळ्ळो ना. सुण्याक माल लागला तरी जीव सालवा. नमस्कार. सध्या पेडणे वाठारांत लेपर्ड्सांचो जो धुमाकूळ आसा दिसान दीस वाडटाना आमकां सध्या दिसपाक येता. काही दिसा पयलीं हरमलच्या एका भुरग्याचेर अटॅक करपाक आयलो आगरवाडा हांगा. त्याच्या उपरांत लोकांच्या घरान वचून तेंचे सुणे, तेंचे गोरवां तेंचे सुद्दां अटॅक करपाचो यत्न सध्या सुरू आसा. काल आमेरे पोरसकडे पेडणे हांगा एका रमाकांत अमेरकर हांच्या घरान आशिल्ल्या सुणेचेर अटॅक करपाक आयले. ह्या वेळार CCTVन त्याचे फुटेज आमकां मेळटा. एकंदर जर पळयत जर पेडणे वाठारांनी
हेर गोंयांतले हेर तालुक्यांत सुद्दां हे बिबट्या वाघांचो जो धुमाकूळ आसा मोठ्या प्रमाणात दिसता. पूण खंय तरी बिबटो वाघ दिसता थंयसर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान एक्शन घेवप खूब गरज आसा. त्याच बरोबर जे डोंगर भागान जे झाडां कमी जाल्लेले आसा त्या कारण सुद्दां खंय तरी बिबटे वाघ जे आसा सद्या रस्त्यार येताना आमकां सद्या दिसपाक येता. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. मांद्रेच्या हनुमान देवळांत चोरी करपी विनोद पाटेकाराक जामिनार सोडून परत ताब्यांत घेतलो. जामीन मेळटनाच खंय ताणें एकल्या साक्षीदाराक बडयलो. दखल घेवन मांद्रेच्या पुलिसांनी पाटेकाराक परत उखल्लो. परत अशें जायत जाल्यार वगी रावचें ना म्हूण थळाव्यांची शिटकावणी. मांद्रेच्या हनुमंत देवळान चोरी केल्ल्यान विनोद पाटेकाराक पुलिसांनी अटक केल्लो. ताच्या आड कांय थळाव्यांनी गवायकी दिल्ली. मात बेलार सोडल्या उपरांत पाटेकारान गवायकी दितल्याक मारपाचो यत्न केलो. आडान थंयसर सुला कडेन असो मारली, 4-5 कानपड्यार मारली. हांवें कंप्लेंट केल्या हेची. आम्ही विटनेस घातलेले आमच्याच वाड्याचे. तर आता तो वचन त्या विटनेसांक सांगता तुम्ही ती केस फाटी घ्या म्हणटा, नाल्यार तुमकां आपूण कितें तें दाखयता म्हणटा. मांद्रे हो सूर्यो चाकू कोयते घेवन मावता. विटनेसाच्या घरा कडेन वचन ताका जबरदस्ती धमक्यो दिता तो, तेच्या भायले भुरग्यांक बी. सो आमची रिक्वेस्ट आसा कडक कारवाई जावपाची तेचेर, आनी तेची जी बेल जाल्ली आसा ती कॅन्सल करून ताका भितर दवरपाचो. वॉर्निंग दिवन खूब जाले. अशें निदर्शनाक येयलां की तेचेर भरपूर केसीस आसा की आमच्या ज्या वाड्या वयले तेणी इन्सिडंट केल्लो चोरी करपाचो, आनी त्याच्या खातीर जे आमचे 4-5 मनीस विटनस आसले ताका, त्या विटनसांक तेणी कसल्याच प्रकारचो हार्म करपाचो न्हू किंवा तांकां कसलीच धमकी दिवपाची न्हू. PI कडेन इल्लो, PIन आमकां बऱ्यापैकी सहकार्य केला, एश्युरन्स दिल्लो आसा. चोरीच्या प्रकरणान मेळ्ळलो विनोद पटेकर हाका सध्या मांद्रे पुलिसान ताब्यात घेतलेले आसा. तेचेर कंप्लेंट केल्लेले आसात. सोमारा ताका डेप्युटी कलेक्टर पेडणे हांगा प्रोड्यूस करतले. आनी तांच्यांनी अशेंय म्हटलां की कोण तरी ताका सपोर्ट करता. जेन्ना तांकां पुलिसांक सुद्दां सांगलेलें आसा की अशें जर प्रकरण जर करीत रावात जाल्यार आमी ओगी बसचे ना. जे ताका सपोर्ट करतात तांचेर सुद्दां आमी कारवाई करतले अशें तांच्यांनी उलयल्ले आसात. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. फोंड्या नुस्त्या मार्केटाची दशा जाल्या. लोकांच्या कागाळीचेर आदलो नगराध्यक्ष विश्वनाथ दळवी नुस्त्याच्या बाजारांत पावलो. पळयत जाल्यार बाजारांत नजर मारीत थंय घाण आनी बुरशेपणां. नुस्तेकार आनी यो वच करतल्यांचे भलायकेक धोको. सेक्युरिटी दवरता म्हणून सांगिल्लो तोवूय ना. नुस्तेकारय विटल्यात. फोंडेच्या नुस्त्या बाजाराची हालत जाल्या म्हूण कागाळी येना फुडें फोंडेचो नगरसेवक विश्वनाथ दळवी नुस्त्या बाजारांत पावलो. सेक्युरिटी दवरिल्लो खंय, पूण बाजारांत पळयत जाल्यार तोय नासलो. बेगीनचे बेगीन हाचेर उपाय काडटले म्हूण नगरसेवकान उतर दिलें. नुस्तें कट करता, तें नुस्तें कापता थंय सगळी घाण आसा, जें उदक आहा तें थंयच यूज जाता आनी तेच मागीर लोक आमी नुस्तें घेता. सो जे आमी हातून जे लोकांचे हो जो विशय हो लोकांचो विशय आहा. हो विशय हांव म्युनिसिपालिटी कडेन मांडटलो. येणाऱ्या मिटिंगेक आमी ह्या विशयार हांव डिटेल डिस्कशन मागतलो चीफ ऑफिसरा कडेन चेअरपर्सन. आमी चीफ ऑफिसराक सांगत आसा, सातत्यान सांगता की असो हो हांगा प्रॉब्लेम जाला. सो हांव हो विशय जो आसा आतां चीफ ऑफिसरा कडेन उलयतलो आनी बेगीचा बेगीन हेचे रिपेर करपा जाय. पायपलायनीचें उदक सकयल गळटा. कंप्लेन आमी रिटर्न कंप्लेन दितले हेल्थाकूय आनी इमिजिएटली हांगा स्टॉप करून घेतले. ऑफिसराकूय सांगलां आमी सेक्युरिटीक हांगा 3 थ्रू आउट 24 hours आमी हांगा सेक्युरिटी दवरल्या. दिश्टी पडूं ना म्हणून आतां चीफ ऑफिसराक सांगतलो न्ही जे इरिग्युलरिटीज जाल्या ते आमकां आमच्या कावन्सिलाक मुखार हाडपाची गरज आसा. लोकांनी हाचे विशीं आपलें मन उक्तायलें. तशें न्हू तुमी आतां काले घेवन हांगा बसता, हांगा जर सगळी हळशीक जाल्ली आसा त्या उदकानूच तुमकां हांगा बसयल्ले आसा. तुमी सांगले तांकां सांगले म्युनिसिपालिटीचे कोण आनी तुजे कडेन टिटो व्हरना? टिटो व्हरपा येता तेन्ना तूं सांगिना? पयलो सद्याक हिंगा वास मारता, घाण जाल्या, कंजेस्टेड जाला. प्रतिनिधी हितून लक्ष घालपाचें आनी हे सगळी जी घाण जाल्या ती सगळी काडून आमकां नितळ. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता.
ऊस लावन सरकाराक विकात. उसकारांक सरकारान बेठेच संजीवनीची भरपाय म्हूण पयशे दिवपाचे स्कीम आतां बंद केल्या. ह्या फुडें मार्केट रेटार पयशे दितले. शेतकी संचालक संदीप फळदेसायान क्लियर केलां. 5 वर्सांत सरकारान उसकारांक 46 कोटी दिले. 75% उसकारांनी खंय आपलें पीक बदललां. शुगर केन ग्रोवर्स जे आसा तांकां स्पेशल एसिस्टन्स दिवचे. फॅक्टरी बंद आसूं, फॅक्टरी ऊस फॅक्टरीन कितें करपाचो तें डिसिजन जाल्लें नासलें, पूण शेतकारांक एसिस्टन्स हे मेळपा जाय. आनी ह्या स्किमीक अंडर प्रत्येक शेतकाराक बेस्ड ऑन तेंचे जे पळय एवरेज प्रोडक्शन आसा त्या प्रोडक्शनाच्या अंडर तांकां कॉम्पेन्सेशन फिक्स केलें मेट्रीक टन. आनी सादारण 697 शेतकारांक ह्या स्किमीचो बेनिफीट मेळ्ळो. सो टोटल आमी जर फाटल्या ह्या 5 वर्सांच्या स्किमीच्या पिरियडा भितर आमी टोटल जे पळय एसिस्टन्स ह्या शेतकारांक दिलें तें सादारण 46.89 crores रुपीजाचें कॉम्पेन्सेशन शुगर केन ग्रोवर्सांक दिलें. आतां ही स्कीम करता आसतना आनी एक सवलत आसली शेतकारांक. ह्या पिरियडा भितर तुमकां कॉम्पेन्सेशन हें फिक्स मेळटलें गोव्हर्मेंटा कडल्यान. हेच्या अतिरिक्त तुमी तुमचो क्रॉप मेंटेन करपाचो, बरो क्रॉप मेंटेन करपाचो आनी तो क्रॉप तुमी दुसरी फॅक्टरीकय विका. दुसरी फॅक्टरीक विकपाक तांकां भुमा दिल्ली, तांकां फ्री हँड दिल्लो. आनी ह्या वर्करांचोय बी पेमेंट, तेंचो सॅलरी हिवूय बी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारची आसले कारणान सरकारान टायम टू टायम तांकां ग्रांट्स इन एड दिले. वर्कर्सांक बेनिफिट्स मेळटा. सो ते टोटल एक्स ग्रेशिया आनी ग्रांट्स इन एड म्हणजे सॅलरी फॉर्माक सादारण 26.46 crore 26.46 crores ग्रांट्स इन एड्साच्या रुपान आमी संजीवनी सहकारी साखर कारखान्याक दिल्ले कडेन आसा. सो ही स्कीम जी आसली ती सादारण फिक्स आसली. 5 वर्सां खातीर स्कीम डिक्लेअर केल्ली आनी 24-25 वर्साक ही स्कीम आसा ती सोंपली. सरकारान नोटिफिकेशन काडला की ह्या रेटीन जो कोण ऊस रोयतलो हेजे मुखार सुद्दां ह्या वर्साक तांकां स्पेशल एसिस्टन्स म्हणून ते बंद जाल्ले कडेन आसा ह्या वर्साक. पूण हेजे मुखार जे पळय ऊस रोयतलो ताका ही रेट जी पळय फिक्स करतले नॅशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव्ह शुगर फॅक्टरीज त्या रेटीन आमी गव्हर्मेंटान नोटिफिकेशना प्रमाणे तांचो ऊस विकत घेतलो. द्वारका आनी गंगोत्री 2 रो फेरी सर्विसीस सोमारा सावन चोडण रायबंदर रोटार चालू. 15 मोटारी, 40 टू व्हिलरी, 100 पॅसेंजराची तांक 7 मिनटां भितर वा चडांत चड 12 मिनटां आलतड पलतडीचो प्रवास. चोडणा लोकांक रो नाका जाल्यार बेती पणजी मार्गार घालपाची तयारी मंत्री सुभाष फळदेसायान उलोवन दाखयल्या. आयज आमी फक्त ब्रिफींग करपाक की 14 तारखेर आमी सेवा सुरू करतात. लोकांच्या मनाची तयारी जावपाक जाय, लोकांक कोऑपरेट करपाक जाय. कन्व्हेन्शनल फेरीचो लोड घेवपा सारख्या कॅपेसिटीच्यो 2 रो फेरीज घेता. एक आसा द्वारका आनी दुसरी आसा गंगोत्री. 3 मिनटां त्या एक हाजेर रावले जर जायत, एक फेरी बोट खंयच्याय परिस्थितीन भितर 7 मिनटां भितर थंय पावता. 3 मिनटां भितर लोडिंग जाता, परत 5-7 मिनटां भितर ते सायडीन पावता. म्हणजे दोनाचे जे सिक्वेन्स आसतले ते सिक्वेन्स मॅच जातले. सो म्हज्या हिशोबान 10 ते 12 मिनटांच्या वयर खंयचोच पॅसेंजर हांगा उरचो ना. हें जर सक्सेसफूल जालें जर जायत एका म्हयन्या भितर आमी हाचो रिव्ह्यू घेतले, ही ऑपरेशन्स कशी जाता ती पळयतले आनी ताच्या नंतर आमी दुसरे कडेन तो विचार करतलो. म्हाका दिसता की जर आमी कंपेर करतले ही फेरी जर हांगच्या लोकांक नाका आनी तांकां कन्व्हेन्शनल ओल्ड फेरीज जाय जर जायत जाल्यार वी वील थिंक ऑफ. तांचे जर डिमांड आसा की आमकां पयलींची सेवा बरी आहा, तितक्याच कॉस्टान ती धांवपाक जाय जाल्यार आमी वी वील थोडे दीस तरी लोकांक आमी म्हणटा की थोडे दीस पळयात. तुमकां जर ओल्ड सेवा जाय जर जाय जाल्यार वी वील डू इट बिकॉज देर इज अ ग्रेटर डिमांड फॉर अदर प्लेसीस ऑल्सो. आमकां सायडीन कोणी लेटर केल्या ती पणजे भितर केला, दिवाड आयलंडार केला. रोरू फेरी आमकां नाका अशें आमी केन्नाच म्हणूंक ना. मंत्र्यान बेश्टो अर्थाचो अनर्थ करचो न्ही. फेरीचे दर कमी करात हीच आमची मागणी आशिल्ली म्हूण एकलो सरावचो नागरीक उलयलो. गेले फावट आमी सिग्नेचर कॅम्पेन घेतली आनी तेजेर पासून आमी क्लियरली मेन्शन केल्लें आहा दॅट वी आर व्हेरी हॅपी विथ द गव्हर्मेंट. वी आर व्हेरी थँकफूल टू द गव्हर्मेंट फॉर इंट्रोड्युसींग द रोरो फेरी फॉर द पीपल ऑफ शराव. तर म्हाका आतां कळून येवंक जाय की आय वूड लायक टू आस्क वन सिंपल क्वेश्चन. What made Mr. Faldesai come out with a statement saying that if the people of Sharao are unhappy with this, कितें तें आमी मागला म्हणटा पळय ते 10 रुपीज करचे म्हणून एक मोटरा फाटल्यान टॅक्सीज कार्स पळय आहा पळय तांकां. हांव आतां आनी एक ताका विचारूंक सोदतां ते 5 रुपया पळय तुमी वाडयल्या, 30 केल्या अनाउन्स, मागीर 15 वन वे. तुमी
तुमी शुअर ना तुमचें कितें डिसिजन आहा पळय तें तुमकां डिले करूंक जाय या तुमकां मनान ना आमकां फेरीबोट दिवपाचें. स्टुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. दिवचले येरादारीचे इश्यू जाग्यार घालूंक आतां पे पार्किंगाचो प्लान. लोकांनी बाजारांत 4 व्हिलरा बदला 2 व्हिलर हाडून पालिकेक हातभार लावचो म्हणून नगराध्यक्षाचो उलो. बेशिस्त पार्क केल्ल्या गाडयांक तालाव मारपाची पुलिसांची तयारी. दिवचलेन सद्या पार्किंगची मातशें घोळ जाल्लो आसा आनी लोक खंय जाय थंय पार्किंग करीत रावता आनी रस्त्यांक लोकांक त्रास जाता. एका वटेन पावस आमचे कडेन पायपलायन हिल्ली म्हणून थोडेशे खड्डे पडल्या पूण आमी खड्ड्यांचें काम चालू आहा म्हणजे रिपेरींग आनी वाहन वेवस्था जी आसा ती मातशी प्रॉब्लेम जाला म्हणून आमी फुडल्या 2 म्हयन्यांक पे पार्किंग करता आनी आमकां लोकांची मागणी आसा की पार्किंगचे कितें तरी विशय करा म्हणजे पार्किंग बद्दल दिवचलेन पार्किंगची वेवस्था बरी करा म्हणून आमी पार्किंगा खातीर आमच्या आमदारान हांगा मोठो प्रोजेक्ट घेतलेलो आसा कला भवन. तेज्या पोंदा 200 गाडयांचें पार्किंग जातलें. मागीर आमच्या मार्केटाच्या सायडीक आमी एक जागो घेतलेलो आसा तो लास्ट टप्प्याचेर आहा थंय मागीर आमी व्हडलें पार्किंग करतले आनी बस स्टँड जालें की बस स्टँडा कडेन पार्किंग करूंक मेळटलें. तशी पार्किंगची वेवस्था 3 कडेन जातली. तेज्या पयलीं लोक खंयच्या खंय पार्किंग करता आनी थोडेशे जुन्यो गाडयो एका जाग्यार थंयच दवरता म्हणून आमी पेंटींग करपाचें पयलीं घेता म्हणजे फुडल्या म्हयन्यान आमचें काम जातलें पे पार्किंग खातीर पेंटींग आनी तेच्या फुडल्या म्हयन्यान मागीर आमी पे पार्किंग चालू करतले. वाडटे येरादारीचेर नियंत्रण हाडटले जाल्यार लोकांनी शिस्तीन आनी कायद्याचें पालन करचें. ह्या मुखार बेशिस्त पार्किंग केल्ल्यो गाडयो जप्त करून तालाव दितले म्हणपाचें दिवचलचे येरादारी पुलीस निरीक्षक चंद्रकांत गांवस उलयलो. अशी एक गाडी खंय तरी लागता आनी ताका लागून सगळ्यांचें मागीर कितें जाता मॅस जाता आनी सगळ्या लोकांक बाकीच्यांक त्रास जाता. सो हांव अपील करता लोकांक की जेन्ना तुमी मार्केटान येता त्या टायमार गाडी तुमी अशे तरेन पार्क करची की तेजो बाकीचे लोक जे आसा जावं बाकीचे रोड युजर्स आसा तांकां त्रास जावचो न्ही. आमी रेगुलेशन करीत आसतना आमी करता एनफोर्समेंट. जी गाडी ऑब्स्ट्रक्शन करता बाकीच्या व्हेहिकलांक त्या व्हेहिकलाक आमी चलनय दिवपाचें काम करता. हांव अपील करता लोकांक की जेन्ना तुमी बाजारान येता त्या टायमार शक्यतो अशें म्हणिना की फॉर युअर सेफ्टी पर्पज तुमी 4 व्हिलर हाडटा बट बाजारान येता लागींच खंय तरी ट्रॅव्हल करता अशा टायमार पावसाचे दीस आहा अशा टायमार शक्यतो तुमी 2 व्हिलर गाडी घेवन येवचे आनी पार्किंग अशे तरेन करची. जरी तुमी 4 व्हिलर घेवन आयले जाल्यार अशे तरेन करची की ती बाकीच्या लोकांक म्हणटा तो तेजो त्रास जावचो न्ही. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. कलाकारांनी मार्गदर्शन घेवचें. गोंय ही कलाकारांची खण. नामनेचो कलाकार सुबोध भावे सांगता. सांखळे रवींद्र भवनान घडोवन हाडिल्ले चर्चा सत्रांत सुबोध मिडिया मुखार उलयलो. गोवेकर खूप नशीबवान आहेत की त्यांना इतकी सुंदर थिएटर्स इथे मिळाले आहेत. मग ती फोंडातलं असेल ते पणजीतलं असेल ते साखळीतलं असेल मडगावमधलं असेल आणि इथे प्रयोग करायला आम्हाला तितकीच मजा आली होती. आनंद झाला होता आणि हाऊसफुल शो होता. त्यामुळे गोव्यातले रसिक कायमच तुम्हाला चांगल्या कलाकृतींना दाद देत असतात. 4 वर्षानंतर साखळी इथे येऊन खरंच आनंद झाला आहे. खाली जे गोव्यातल्या सगळ्या स्त्री कलाकार म्हणूया किंवा स्त्री शक्तीचा जो एक परिचय इथल्या सगळ्या पुढील पिढीसाठी यांनी जो करून दिला आहे हा देखील फार सुंदर उपक्रम आहे. या निमित्ताने आपल्या आधीच्या पिढीतल्या कोणी कुठल्या क्षेत्रात काय काम केलं याची जाणीव पुढच्या पिढीमध्ये होते आणि आपल्या भूमीविषयी आपल्या माणसांविषयी आपल्या संस्कृतीविषयी आपल्या कलेविषयी एक अभिमान आपल्या मनामध्ये निर्माण होतो. म्हणजे कलाकारांची खाण आहे ही खरं तर गोवा भूमी आणि माझं गोव्याशी नातं अनेक चित्रपटाच्या शूटिंगच्या निमित्ताने नाटकाच्या प्रयोगाच्या निमित्ताने ज्यांना मी माझे गुरु मानतो ते अभिषेकी बुवा इथलेच ज्याला मी माझा भाऊ मानतो तो शौनक अभिषेकी इथलाच. त्यामुळे गोव्याशी एक वेगळं नातं जोडलं गेलं आहे आणि या कलेच्या माध्यमातून ते नातं जास्तीत जास्त वृद्धिंगत होतं. चित्रपट महोत्सव हा देखील त्याचा एक खूप महत्त्वाचा भाग आहे. त्यामुळे आम्ही सगळेजण निमित्त शोधत असतो की कधीतरी आपल्याला कुठल्या तरी निमित्ताने आपल्याला गोव्यात जायला मिळेल, इथल्या लोकांशी बोलता येईल, इथल्या लोकांसमोर आपली कला सांगता. हें बुलेटीन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटीन तुमकां पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.